Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Salad Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. खूप जण दिसता की तृणमूलाकडे निवडी केल्या तृणमूलात 10% मतं पडल्या ती कशी पडली हा प्रश्न असा तृणमूल 3 महिने पहिली येऊन सुद्धा इतली मतं काढप हाजे कारण ते जवळजवळ जितले आरडीत मतं काढणार त्याच्या जवळजवळ तृणमूल पावलो युती कंटिन्यू असते का आता आम्ही त्याचे भाष्य करना आम्ही एक डिसिजन घेतला आमच्या कमिटीत की आता without asking anything to be given the support to BJP. 1.5 वर्ष तयार केलो पेडणेचो आर्लेकार आणि आमचो मयेचो उमेदवार जो आशिल्लो तो ताणें गेलो ते दोगूय भरपूर मतांनी विन जाले हातूंतलेंच एक कारण आसा हांव ताजेर चड भाश्य करना हांव त्याय दोनूय जे निवडून आयल्या पेडणे आनी मयेचे जे आमचे पयलीं उमेदवार आशिल्ले ते थंय गेले तांचें हांव मना पासून अभिनंदन करता आणि इतलेच तांचे कडेन मागता हांव परत आनी ताणें पक्ष विचीत करचें न्हय भारतीय जनता पक्षान बरें काम करून ताणें आपले जे तस्तील काडले हे दोनूय उमेदवार मगो पक्षान मुखार काडिल्ले ह्या गव्हर्मेंटाकूय आमी कांयच मागनासतना आनी आमकां फोन केलो आनी सांगलें की तुमी आतां जे गव्हर्मेंट आसा भारतीय जनता पक्षाचें तांचे पयले लिडर जे आसा दिल्लीचे तांणी म्हाका स्वता फोन केलो आनी ताणें सांगलें की तुमचो सपोर्ट आमकां जाय विदावट एनीथींग आमकां कितें मेळचें अशें दिसना. तानावडे म्हणटा अटी आसल्यार तेक्याचेर विचार करचो पडटा मगोचो अटी नासतना तेको घेवंक हरकत ना. एमजीची बरोबरची रिलेशनशिपी कडेन तुमी आज कशी पळयतात कारण निवडणूक खूब बिटर जाली सामके तुमी तांचेर बाण मारले ताणी तुमचेर फार मारले रिजल्टाच्या एक दीस सुद्दां तुगेली भयंकर चर्चा जाली तुमी बरे हांसतात पण मगो तुमची मोगात काय तुमी मगोची मोगात काय एक कसली रिलेशनशीप ही आतां कशें आसा पळय आमी सुरवाती भारतीय जनता पार्टी ही सगळ्यांक बरोबर घेवन वचप अशें आमी सतत मानतात आनी तांकां लागून फायनली सरकार करता आसतना एखाद्यान जर कोणें म्हटलें की आपणय तुमचे बरोबर आसात ताका तूं म्हजे बरोबर येवं नाका अशें म्हणप हें बरोबर न्ही. त्यामुळे जे कोण येतात तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन वचून एक बरें सरकार गोंया भितर दिवप हें हें आमचें प्राधान्य आसतलें. तुमकां मोगो जाय काय तुमकां मोगो नाका हें पळय हांवें म्हणलें की पार्टी सरकार ज्या वेळाचेर तुमचे काय चलयता आमदार म्हणटात निवडून आयिल्ले की हें आनी कित्याक काय म्हणून कशें आसा पळय आमी सरकार करता आसतना एखाद्यान जर कशें कंडिशनल सांगप वेगळें आनी अनकंडिशनल सपोर्ट दिवप वेगळो. एखाद्यान जर सांगलें की आमी तुमचे बरोबर समर्थन दितात म्हणून सांगलें आसत जाल्यार ताका बरोबर घेवप हें जर सरकार करता आसतना हें बरोबर आसत. आतां ताका लागून कंडिशनल जर एखादी गोश्ट आसत जाल्यार ती बरोबर न्ही अशें म्हजें वैयक्तीक मत आसा. म्हळ्यार सपोर्ट घेतलो किंवा पत्र घेतलें हाजर तो मनीस मंत्रिमंडळांत आसतलो हाजी गॅरंटी ना. कशें आसा की सगळ्याच जाणांक मंत्रिमंडळ गोंया भितर आसतना 12 ती कोणाक मेळटली दॅट इज नॉट हें आनी कारण आमी आमची हें जें आसा कारण आमी नॅशनल पार्टी आसल्या कारणान एखादें डिसिजन जें आसता तें घेता आसतना आमकां आमच्या पार्टीक जे आमचे वरिश्ठ आसात तांचे कडेन डिस्कस करचें पडटा. त्यामुळे आमी ठरोवंक शकना कोण आसतलो भितर कोण आसचो ना तें आमच्या हातान कांय आसना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.